प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 16वा विसवोर, वोड 15 ते 18 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 15 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशणेक शुभ वर्तमान परगटात. भावार्थ दोतीत आनी बातीन घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीत ती कास्तेचें फर्मोण घेतली. भावार्थ दोत्तल्या सोबे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत न्ही, तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आतां मरोन परत जेवन जावन आतां आपल्या शिसांक मेवता आनी आतां ताजो वेळ पावला स्वर्गाक परत आपल्या बापाशी वचपाक. आनी ताणें आपल्या शिसांक बरोबर तांकां मेळोन तो आतां तांचे कडेन उलयता. आनी भाव भयणीनो, जेजू आतां स्वर्गार वयच्या पयलीं जी उतरां आपल्या शिसां कडेन उलयता ती ताका खूब मोलादीची उतरां ती. पळय, ताणें खूब शिकोण दिली तांकां, खूब वस्तू सांगलेल्यो तांकां, पूण आतां तो तांचे कडसून परत जेवन जावन आतां बापाशी वचपाचो वेळ जाल्या त्या वेळार तो आतां तांकां ही शिकोण दिता. तो ताका सांगता, तो म्हणटा, आख्ख्या संवसारान वचात, सगल्या रोचण्यांक शिवर्तमान परगट करात. भाव भयणीनो, ही जी उतरां जेजून आपल्या शिसांक सांगलेली, ही उतरां तो आमकां एकल्याक सांगता. कित्याक गाय? कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू स्वर्गार वचपाचो आसलो आनी ताणें ह्या शिसांक सांगलेलें वचात आनी आख्ख्या संवसारान शिवर्तमान परगट करात, तो जाणो आसलो की हे शीस ताजे आसले ते शासनाच्या ह्या संवसारान रावपाक येवंक नासले. ते 60, 80, 90, 100 वर्सां पासून जियेतले आसले आनी ते मरोन आतां तांचो वेळ पावतलो आसलो ह्या संवसारांतल्यान वचपाक. आनी देखून ह्या शिसांनी जे देवाचें उतर परगट करपाचें काम दिल्लें तें आतां ते दुसऱ्या शिसांक दिलें, त्या शिसांनी दुसऱ्यांक दिलें, आनी हें करून आतां आमी ह्या वेळार इतलीं वर्सां जावन आमी आतां देवाचें उतर आयकता. आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी जेजूचे शीस, आमी आमकां म्हणटा आमी जेजूचे फाटलावदार. देखून ही जी उतरां जेजून म्हणलेली, ही जी उतरां आपल्या शिसांक सांगलेली स्वर्गार वयच्या पयलीं, सगल्या संवसारान वचात आनी शिवर्तमान परगट करात, ही उतरां तो आमकां एकल्याक जी आमी म्हणटा आमी जेजूचे शीस, आमी जेजूचे पाटलादार, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, ही उतरां जेजून आमकां एकल्याक दिल्यान. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता आयच्या शिवर्तमानान? तो म्हणटा, भावार्थ दोत्तीत आनी बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली. म्हणजे आमकां सोडवण मेळोंक जाय जाल्यार आमी पयलीं आमी भावार्थ धरूंक जाय जेजूचेर, ताज्या उपरांत आमी बातीस घेवंक जाय. भाव भयण, बातीस घेतला जाल्यार आमची सोडवण जावची ना, पूण आमी भावार्थ धरीत जाल्यार आनी आतां बातीस घेत जाल्यार तेन्नाच की आमची सोडवण जातली. आनी तो ताच्या फुड्यान कितें म्हणटा? पूण भावार्थ दोरिना जाती ती खासीचें फर्मोण घेतली. भाव भयणीनो, आमी सजमनान आजून पासून आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी देवाचें उतर आयकता, ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळोंक ना म्हणून देखून आमी खूब पाटी धर्म करता, आमी खूब वस्तू करता, देवस्पण करता, हें करता, पूण देवाचें उतर आमकां हें सांगता, पूण भावार्थ दोरिनान जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतली. म्हणजे कितें भाव भयणीनो? आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता, खरेंच आमी ताजे उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्ना आमच्या कोन्यांनी आमकां कळोन येता की आमी खरेंच भावार्थ दवरता म्हणून. कोण आमकां कितें सांगीत जाल्यार
आणि आमी खरेंच त्या उतरांचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आमी फकत आयकुची ना पूण ते आमी उतरां पाळटलीं आमी कोत्तलीं हांव ते उतरां फकत आतां ह्या दिसांनी कोवीड चलता व्हायरस चलता कितल्या लोकांक सांगलां मास्क घालपाक आतां मास्क घालिना जाल्यार तुका व्हायरस जातलें तुमकां दुयेंस येतलें आनी आमी सगळीं भिरांतीन ते मास्क घालता आमच्या तोंडाचेर आमी बंद कोत्ता कित्याक आमकां ती भिरांत आहा ते व्हायरस आमकां येत म्हणून कित्याक आमी सोत मानता त्या उतराचेर तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर सोत मानता आमी ते उतर ताचें पाळटा जेजू आमकां फुडें कितें सांगता तो म्हणटा भावार्थ दवरतीत आनी बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली पूण भावार्थ दवरिना जातीत ती खासीचें फर्मोण घेतली आनी तेजे फुडें कितें म्हणटा तो म्हणटा भावार्थ दवरतल्या सवें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं नव्या भाशेन उलयतलीं सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडिवंताचेर हात धरून ती ताका बरी करतली म्हणजे जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता तांचेर ही खुणा दिसती पडटली म्हणजे कितें हांव खरेंच जेजूचे उतराचेर भावार्थ दवरता जाल्यार हांव खरेंच कोणाचेर जो दुयेंस आसा कोणाक पिडा आसा आनी आमी ताचेर हात दवरीत जाल्यार जेजूच्या नांवान आमकां ताका पेकोवणी दिवंक जाता कोणाचेर देंवचार बसलो जाल्यार जेजूची पदवी आमी घेवन भावार्थ धरून ताच्या उतराचेर आमी तांच्या वरशी देंवचार काडूंक जाता आमच्यान नव्यो भासो उलोवंक जाता इंग्लिशीन म्हणटा प्रेइंग इन टंग्स कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा सोरोप दवरतले आमी कोण सोरोप आसा म्हणजे आमी सगळ्या बुराका कडेन वचोंक नाका आनी सोरोप दवरपाची गरज ना आमकां पूण आमी आमचो सोरोप हो कितें वायट आमच्या जिवितान येत जाल्यार आमच्यान तें घोट धरूंक जाता आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना म्हणजे कितें आमी वीक घेतले आनी म्हणटले आमकां कांय जावचें ना पूण आमी नोको आसतना आमी कितें वायट घेत जाल्यार कितें जेवण घेत जाल्यार आमकां कांय वायट जावचें ना कित्याक भाव भयणीनो जेजू आमचें सवें आसा तें वीक जावचें ना आमचे भितर कित्याक जेजू आसा आमी भावार्थी जेजू देवाचेर उतराचेर भावार्थ दवरता आमी खरेंच आमी भावार्थी आनी ही सगळी खुणां दिसती पडटली कोणा कडेन जो लोक जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता देखून भाव भयणीनो खरोच आमकां हें उतर आमी सद्दां आयकून हें उतर आमी सद्दां दिसपट्टी पाळून फकत मागणें केलें देवस्पण केलें मिसाक गेली कांय फायदो जावचो ना आमचो पूण भावार्थ दवरीत जाल्यार तेन्ना आमी मागणें करीत जाल्यार तेन्ना आमी मिसाक वचत ना तेन्ना आमी तेच करीत जाल्यार तेन्नाच की आमकां फायदो आसा कित्याक आमी जी उतरां उलयता जे मागणें करता आमी भावार्थान करता आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी ध्यान करुया खरेंच भावार्थी भाशेन जें आमी आयकता जें उतर देवाचें उतर सांगता तें आमी पाळुया आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता